The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. GSB समाजाचे नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉन्ट एजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आतां पुतूर नरसिंह नायक एक्सक्लुझिव्ह राउंड आमगेले शोन चलता आसा. आतां ऑलरेडी 3 एपिसोड्स तुम्ही पळयल्ले आसांची, मस्त आनंद घेतिल्ले आसांची तुम्ही. आतां 4च एपिसोडाक आमी पाविल्ले आसांची. आयचे आमगेले राउंडान तूं आमगेलो टो निर्णायक जावन वसांची शकुंतला किणीमाई तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम आमगेलो टसांची नायक माम तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. तशीच ही दी बेस्ट ऑर्केस्ट्रा टीम आमगेलो आसा. कीबोर्डान आमकां साथ दिता आसांची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीच ही फ्लूट वाजयता आसांची लोकेश संपिगे तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. रिदम पॅडान साथ दिता आसांची राघवेंद्र रंगदोळ तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तबलेन साथ दिता आसांची श्रीदत्त प्रभू तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. तशीच ही आमगेले ऑर्केस्ट्राचे कॅप्टन अभिजीत शेणै अभिजीत अण्णा तुमकां मोगान स्वागत करता आसा. आतां आमगेले आयचे एपिसोडाचे फर्स्ट कंटेस्टंटाक अपोज तेसल टायम. आतां आमगेले मुखार येता अशें कंटेस्टंट अनघा योगेश कामत. अनघा खंयची पद सांगता सांची तुमी. आज हांव सुब्राय चोक्काडी म्हणून एक कवी आसाची तांगेले संजय रागके म्हणून पद एक सांगता आसा. ते म्युझिक कंपोजन केलेले सी अश्वत म्हणून आणि गायन पुत्तूर नरसिंह नायक मामी. मस्त पॉप्युलर भावगीता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. के बानु केंपेरिरे संजय राग के बानु केंपेरिरे ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ ಈಗ ರಂಗೇರಿದೆ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ ಈಗ ರಂಗೇರಿದೆ ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ ಮರಗಿಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆರಳನು ಹಾಸಿದೆ ಹೂಗಳ ದಳಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನದೇ ಬೆರಳಿದೆ ಮರಗಿಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆರಳನು ಹಾಸಿದೆ ಹೂಗಳ ದಳಗಳ ನಡುವೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ ಈಗ ರಂಗೇರಿದೆ ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ ಗಾಳಿಯ
ಜೊತೆಯ ಗಂಧವು ನಿನ್ನನು ಸವರಿದೆ, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಯೌವನ ಕೆರಳಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಯ ಗಂಧವು ನಿನ್ನನು ಸವರಿದೆ, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಯೌವನ ಕೆರಳಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ, ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಿಂಬವು ಹೂಗಳ ಮರೆಸಿದೆ, ದಳದಲಿಯಂತಹ ಕನಸಿನ ಲೋಕವು ತೆರೆದಿದೆ. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಿಂಬವು ಹೂಗಳ ಮರೆಸಿದೆ, ದಳದಲಿಯಂತಹ ಕನಸಿನ ಲೋಕವು ತೆರೆದಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ, ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ. ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ, ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ಚೆಂದಾಡಿದೆ, ಕೆಂಪೇರಿದೆ, ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ, ಕೆಂಪೇರಿದೆ. धन्यवाद. अनघा, तुमका कशी फील झाली तुमगेल परफॉर्मन्स? जर्जस आणि ओके. शकुंतलमाई, अनघाल परफॉर्मन्स कशी झाला? लायक जाला अनघा. धन्यवाद. ओरिजिनल कंपोजिशनाक मस्त लाग येयल्या जाल्यार हांव तुका म्हूण न्हय सकड येत हे प्रोग्राम पळयता सकड वीक्षकांक न्हय कोणा गायक जावका म्हूण लेखता तांकां हांव एक सांगचें, खंयचेय एक भावगीते तांकां मेळ्ळें म्हूण जाल्यार सुरवे चंद कोन्न 2 वळां मनान तूं वाजून घेवका. तांतू खंयचेय शब्द अर्थ कळ्ळी म्हूण जाल्यार एक डिक्शनरी दवरून जाल्यार पुणी अर्थ कोन्न घेवका. मागीर त्या प्रती शब्दा भितर वचूका, तो शब्द मोग करका. हां, तेन्ना ताका येवची एक चंदाई दुसरें आसा तुमगे गायनाक. आतां तुगेले चंद जायनी म्हणचे न्हय हांवें, लायक जाला जाल्यार ते एक शब्दूय ते सुब्राय चोकाडीन घाल्लेले तो व्हड कवी तो. हां, आनी तागेले रचनेक सी अश्वथ तसाल्यांनी म्युजीक आनी नायक मामा तसाल्यांनी ताका हे दिला, ध्वनी दिल्या. म्हणटना ते एक शब्दाक न्याय मेळका जाल्यार ते शब्दा भितर वचूका, तो शब्द आमगेल जावन कोरून घेवका आमी, तितलो आप्त कोरून घेवका ते शब्द आमी आमचे भितर घेवका. तो तेन्ना ते एक आप्यायमान म्हणलेली एक गायन सिद्धी जाता म्हणून म्हाका दिसता. वय वय तुगे लायक जाला जाल्यार ते दिशेन हांव सांगिल्ले दिशेन तुगे प्रयत्न जारी आसो. जायत. तुका बरें जावं. धन्यवाद. धन्यवाद शकुंतलमाई. नायक माम, तुमगेल कमेंट्स? अनघा, चंद जाला ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಕಸ म्हणणारे आता शकुंतलाकान सांगले मस्त सांगले विचारू त्या पुरा हांव रिपीट करूं वचना, इथं म्हणा सेम वापस सांगचे अगत्य ना. एक कसं म्हणारे भावगीतांनी सांगतना आम्ही कशी त्या लायना एंट्री जाता ते संजया संजया डिफरन्स असणं वय वय संजया राग के त्यानं रागू ऐकत त्या शब्दाक रागू ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿದೆ ಕೋಡಿನೇ ओके. मागीर
ಮರಗಿಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆರಳನು ಹಾಸಿದೆ ಹೂಗಳ ದಳಗಳ दोन्ही शब्द सेपरेट सेपरेट आहे घेऊ का हूಗಳ दळಗಳ प्रति एक शब्द नाही मै वय वय मागीर थर्ड चरण म्हणटा तो ट्यून ಸ್ವಲ್ಪ चेंज जाले चिक्के नाही मै वय वय हां ते पळोवन घेतला री म्हणलेलं कांय तोंदर ना बट ट्यून चेंज जाले लास्ट हाका अदरवायज हे फील पुरा समज आणि एक कसं म्हणा री वर्लल कंपोजर्स आले सॉंग पद म्हणचे आणि अश्वताल पद म्हणचे मस्त डिफरन्स कसं लय म्हणणारी एक मस्त जेन कंपोजर्स आला तू हरकत मस्त असता न्युएन्सस म्हणता आम्ही इंग्लिशान वय न्युएन्सस आणि हरकत ते मस्त असता ते हरकत ताळ्याक बसोन म्हणची एक अश्वतालां तू हरकत म्हणे स्ट्रेट नोट्स आणि स्लर्स स्ट्रेट संजया राग के संजया हे प्रमाण आता राग के नो हे याकरी हाडती रे हागे म्हणतो संजया राग के बानु केंपेरिदे म्हणा तांबडे जल फील येऊ का ते तागेल कंपोजिंग एक कंपोजर सांग एक स्टाईल म्हूण आसता त्या स्टाईल आमी अर्थ करून घेवन म्हणल्यार मात्र एक गायकान की गायकीन की कमर्शियल जावन सक्सेस जावचें जाता ना म्हण जाल्यार जायना तांकां जाय जाल्यार म्हणके सिंगर म्हणा म्हण जाल्यार तांकां नाका दिसता आतां तूं म्हणलेलें कसलेंय तोंदर ना म्हाका कांय तोंदर ना पद तूं जस्टीस केला आनी एक कसं म्हणल्यार हें पद एक्चुअली कवी सुब्राय चोक्काडीन बरयला री ताणें ट्रॅका बरयलें ट्रॅकाक म्हणून म्हणारी फस्ट अश्वतान ट्यून दिलेलं ताका मागीर त्या ट्युनात ताणें बरयलें ओके ही ताका म्हूण म्हणारी मस्त कवी बरयले म्हणटात मेगे लागी अश्वतान सांगले कसं म्हणारी तुगेले कॅसेट कोरका तुमगेले भागाचे करावळी भागाचे कवील केला कशें म्हूण जायते म्हणून ताका दोग कवीले हांव सजेस्ट केले एक सुब्राय चोक्काडी एक डुंडीराज जायते तूं तांगेला बरेश करी हांव ट्यून दिता म्हूण ताणें दिल्लें ट्युनाक 5 पद सुब्राय चोक्काडीला बरयशिल्ले 3 पद हाणें डुंडीराजान बरयले तशी ते एक कॅसेट जालेले 4 कॅसेट ओठू आयिल्ले ते सौरभ संपदा सल्लाप आनी एक तातूंत सल्लाप हें कॅसेट तशें जालेले मितीन हांत एक डिफरंट एक टचस हें अश्वताले तूं तसल पुरा पळोवन म्हणली म्हूण जाल्यार आस पळय तुगेलें सिंगींग आनीकय इम्प्रूव जाता वॉयस लायक आसा पुरा लायक आसा पिच करेक्ट आशिल्लें तूं सिलेक्ट केल्यार की नथींग रॉंग लास्ट चरण मात्र ಸ್ವಲ್ಪ ट्यून आनी तूं खंय म्हणतना पळोवन घे म्हाका हां हां अदरवायज चेंज जाला देव बरें करो धन्यवाद धन्यवाद नायक मॅम धन्यवाद अनघा सेंचुरी वॉइस ऑफ GSV सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडिया अंतू आता नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेर मुखार येता संची गणेश प्रभू तुम्ही आजी कंच पद प्रेझेंट करचार संचे हांव आजी विजयदास आलां पवमान जगद प्राण मी सांगतले ना ऐकून घेन दिसू सकाळ ऐकून घेना येईल तसले भजन आहे का ऑल द व्हेरी बेस्ट पवमान मुख्य प्राण पवमान जगद प्राण पवमान जगद प्राण संकरुषण भव भयारण्य दहना दहना ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನಾ ದಹನಾ
आदिवर्गरहिता व्योमादि सर्वव्यापुत सतत निर्भीत रामचंद्रन निज दूता ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ಯಾಮಯಮಗೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಪೆಯನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ್ತ ಪಾಮರಮತಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿಪುದು ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನಾ ದಹನಾ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ ನಿರ್ಜರಮಣಿ ದಯಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನ ರಘ ಪರಿಹಾರ ಸಜ್ಜನ ರಘ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜುನಗೊಳಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು ಮೂರ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನಬ್ಜ ಪದದ ಧೂಳಿ ಮರ್ಜನದಲ್ಲಿ ಭವವರ್ಜಿತವೆನಿಸೋ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನಾ ದಹನಾ ಪ್ರಾಣಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣ ಜಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪವರೇಣ್ಯ ನಾನು ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಸಗುವೆ ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೋ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನಾ ದಹನಾ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವ ಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನಾ ಪವಮಾನ 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 गणेश प्रभू तुमगेल परफॉर्मन्स कशें म्हूण आमगेले जड्जस आयला निमुया आतां शकुंतल केणी माय लायक जाला सांगिल्लें लायक जाला जाल्यार ओरिजिनल रेंडरिंग तुम्ही आनी मस्त वेळा आयकू का प्रॅक्टीस कर का हां म्हळ्यार नायक मामा आयकता रे आमकां आनी कोण आयकता नाही तशी दिसची सहज जाल्यार चिक्के ताजी लागीताय येवची तशी एक प्रयत्न चिक्की जारी दवरका जाल्यार निरंतर अभ्यासू आनी आयकूचे कोरका आनी याम यामके
तांतू याम आणि यम मळिगे म्हणून वय याम यमके वय यम नाही दोन्ही याम न्हू म्हळ्यार ते एक कालाची एक मेजरमेंट ते एक ಒಂದನೇ ಯಾಮ ಎರಡನೇ ಯಾಮ म्हणून तशी मागीर आनी एक प्राण अपान ते बरी पान म्हणून आयले प्राण आणि पान आयले वय तसं ಸ್ವಲ್ಪ आणि मध मध्ये येदे तसं हां त्याची की पळोवन घेऊ का खंडित हय बरें जावं तुमकां धन्यवाद किणीमाई. नायक माम. गणेश ओरिजिनल ऐकायला हवंय मागीर मुख्य प्राणा म्हणून कशें येईल त्यामध्ये तू ओरिजिनल तू ॲक्च्युली पवमान दोन पंत आला पस तशी मक्का तुमगेले कॉन्सर्ट एक पळयलेला केंच्यान तू त्या मुख्य प्राणाचे कॉन्सर्ट विंगड कॉन्सर्ट आणि ओरिजिनल केन्नाय वय तशी कॉन्सर्ट फॉलो केला म्हणटात वय. दॅट इज नॉट दी वय ओरिजिनल वय कंपोजिंग वय रॉंग जाता वय करेक्ट ही ताका म्हळ्यार हांगा एक व्यक्तीला कंपोजिंग प्रेझेंट करू आसतना वय. हांव ओरिजिनल तशी पळोवचें गेल्यार एक सिंगर जाल्यात पुरा कंपोजर जाल तांगेल प्रोग्राम आतां एक वेळा एक म्हणटा म्हळ्यार खंयची फॉलो वय करता तूं वय यू आर टू फॉलो द ओरिजिनल वन वय. फर्स्ट कसा रेकॉर्ड जाला वय त्या फॉलो करता वय. न्ही वे वय खंडित जाल्यार आनीक कसं म्हळ्यार आतां तूं कॉन्सर्ट तूं म्हणलें वय वय मुख्य वय. प्राणा म्हणून वय. ताजे फुडें हांव मस्त विंगड पुरा म्हणून वय आसता वय हाजी म्हणे तूं अर्ध ते अर्ध हें घेतलें वय 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 म्हळ्यार म्हाका कसं नाशिल्लें म्हळ्यार मिगेल ते सेकंड वयर ताणतना मिगेल स्ट्रेंथ ते नाही म्हणून हांव ताका ಸ್ವಲ್ಪ हें पार्ट सेकंड पार्ट हाडलें फर्स्ट पार्ट व्हरतना पवमान हांव ಸ್ವಲ್ಪ हाय वरू येत आशिल्लें सेकंड पार्ट म्हाका अनफॉर्च्युनेटली ते वरू जायना म्हणून ताजे खातीर हांव हें तसं टायमार तूं सूट जावचे खातीर. मुख्य प्राणा म्हणल्यार फ्रेस आस पळय वय तेची फ्रेस तूं पवमाना म्हणून येत ना वय वय तूं विंगड शब्द तूं घालता म्हण जाल्यार वय. आतां कॉन्सर्टात म्हणचे विंगड कॉन्सर्टात मुख्य प्राणा म्हणून आमी कसले म्हणटा म्हळ्यार मस्त जनाका पवमान म्हणा कोण म्हणून गोत्त आसना वय. त्या गोत्त आसचे खातीर ताजे फुडें अर्थ तूं सांगची की आनी ताजे मध्य तूं म्हणचे वेळार प्रेझेंट करतना ताजे फुडें ताका प्रिल्यूड जावन मस्त आयटम म्हणून मागीर मुख्य प्राणा म्हणून आसता वय. त्या तूं कसलेय फॉलो करनासना वय. तूं ब्लायंड जावन मुख्य प्राण काणांक बसयला बैसना ते वय वय मिनिंगाक पळय वे कळ्ळें वय तितलेच इताक म्हळ्यार खंयचे एक फॉलो करतना एक फॉलो करता खंडित हां अदरवायज म्हणलेलं पुरा करेक्ट आसा कसलेय तोंदर ना म्हणलेलें आनी तूं त्या ओरिजिनलाक समज जावन गेला तातूंत कसलेय प्रॉब्लेम जायना आनी आलापणे करतना तूं लास्ट फिनिश आनी येता पळय वय. थंय पुरा करेक्ट स्वरार वच्चो का स्वरार करेक्ट वच्चे न्ही म्हणून जाल्यार एक नमुन्याचे ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂನ್ म्हणके ऐक येता ते आयकना तिला म्हणके केअर घेवं का आनी तुका हाजी बेस्ट एडवांटेज कसं म्हळ्यार आनी ऑर्केस्ट्रा वॉज सो गुड वय ओरिजिनल म्युजीक दिला तांणी वय वय म्हणून तुका ते एडवांटेज तुका खंय चुकची चान्स ना वय आनी मध्यात फस्ट श्रवणवय ಮೊದಲಾದ म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ लय पळय वय वय ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಕಡೆ ತೆಕಡೆ ಜರ ಶಬ್ದಾರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗುರು ಅಂತ ಬೈಸನಿ तर ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರು Right. ಸ್ವಲ್ಪ ऑब्झर्व केला रे अनेकही हे ट्यून हाका अनेकही जस्टीस दिवच्या जाता आणि हांवें म्हणल्यार मात्र बेस्ट म्हणल्यार प्रश्न ना येता डोंट वरी अबाउट इट सकडा नाही म्हणून येता कांय दोंदर ना इथं म्हळ्यार एकल्यान सांगता न्ही हनुमंत कोणाला घेता पळय त्या करेक्ट वय मागीर पुरा विंगडाची तेजे मितीन हनुमंतान घेवचे ते ताका जाय जाल्यार कोणाल करेन कशी म्हणून का म्हणून ताका गोतास इथं म्हणून तागेल पशी होड एक भक्तू ना वय नाही माय वय हनुमंता पशी होड भक्तू ह्या जगत्यार येना तोचे अत्यंत श्रेष्ठ भक्त म्हळ्यार तोच तेजे मितीन ताका खुशी जाला जाल्यार म्हणल्यार चंद जाला म्हळ्यार केलो पॉयंट वॉयस लायक आसता गेले देव बरें करो थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू. नेक्स्ट कंटेस्टंट आपोच पशी फुडें नायक मॅम तुमगेला उलोवंक हांव तवळे मी फर्स्ट एपिसोडान उलयतना तुमी कशी हे म्युजीक जर्नी तुमगेली स्टार्ट जाल्ले म्हणल्या ಬಗ್ಗೆ सांगली तुमी हे मेन स्ट्रीम सिंगिंगाक तुमी एंटर जालेली कशी ताजे ಬಗ್ಗೆ देच उलयत की तुमी ते आनी हांव सांगून बसल्यार काणी जाता व्हड काणी जाता ते म्हळ्यार ताका मस्त टायम जाय ते पळय नेक्स्ट खंयचे एक टायमार वेळार आमी एक संवाद शे करून ताजे ಬಗ್ಗೆ हांव सांगता कंप्लीट हांव ताजे पशी हें पदा वेळार एक हें रेकॉर्डिंग जाता एक घटन जालेलें आसा तें सांगता आतां 1994 हें रेकॉर्डिंग जातना एक्चुअली सकाळी 9 गंटे प्रारंभ केला आमी रेकॉर्डिंग सांजे 5 गंट्याक 7 पदय रेकॉर्डिंग ओवर म्हळ्यार कसलें मागीर तांतू कसलें आनी वॉयस मिक्सिंग
आणि वापस त्या मिक्सिंग ह्या मिक्सिंग ना रेकॉर्डिंग कैद 7 पदय ಒಟ್ಟು 1-2 टेक भितर जावन संजे 7 भितर संजे 5:30 भितरी आमगेल रेकॉर्डिंग जाला हांतू एक घटन जाता कसं म्हणल्यार दनपारा लंच ब्रेक म्हणतना 4 पद रेकॉर्डिंग जाता लंच ब्रेक जावन दनपार 2 गंट्याक आमगेले अनेक नेक्स्ट पद रेकॉर्डिंगाक राबतना म्हाका उडगास आशिल्ले प्रकार ते पद ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಆಯುಷ್ಯ म्हणून एक पद गोपालदास आले ते रेकॉर्ड जेता आसतना आमगेल्या आर्टिस्टान पुरो बरोवन घेतले वाजयता आसा ती टेक जेता आसा टेक जेतना टेक जाल्ले पुरा जावन टेक कंप्लीट जाली कोडले एक जोर क्लॅप आयकले म्हाका हेडफोनाक म्हळ्यार वॉयस रूम आतां कोण थंय भितर कन्सोल आतां कोण आसा कसो आसा म्हणून दिसना क्लॅप आयकले जोर क्लॅप आयकले आनी सगळे स्टुडियो सायलेंट एक त्या क्लॅप मात्र आयकत म्हाका कसं अशें कसं जाल्लें म्हण लेखल्याव आनी ते पद भितर तकून ओके म्हळ्यार ओके म्हणटरी आमी भायर येवचे तेन्ना रेकॉर्डिंग सिस्टम इंगडे आतां रेकॉर्डिंग आतां पुरा कंप्युटरायज्ड म्हणटना एक कुडको बसयलशे तेन्ना पद म्हूण हांव एकाड येताना कन्सोला तो इंजिनियरा लागीं बसला डॉक्टर राजकुमार बसला थंय कळना ताणी क्लॅप मारलेले तो कसले आयला म्हळ्यार सकलची स्टुडियो हें आमगेले 2nd फ्लोरार रेकॉर्डिंग जाता आशिल्लें 2nd फ्लोरारी 1st फ्लोरारी तागेले वॉयस मिक्सिंग आशिल्लें तेन्ना तो एक तागेले आल्बमाक रेकॉर्डिंगाक आयला री दिसा एक पद म्हणटा ताणें 8 पदाक 8 दीस घेता तो ताणें येवचें कशें म्हणल्यार दनपार 2 घंटे येवचे सांजे 5-5:30 एक पद म्हणून वचचें अशें ते आयल तो सीदा वयर आयला वयर येतना रेकॉर्डिंग पळोवन थंय बसलो बसून आयकून जातरी मागीर हांव म्हणलो तरी इल्ले बनी म्हणून आपयल म्हाका आपयलें न्ही थंय बय सांगाची म्हणून आमी ओटू आयकुया वापस आयकले कोण म्हणलो कितले चंद म्हणला तूं हें साहित्य भारी चंद आस म्हणून ताका मस्त खोशी जालें तशी बसून मागीर ताजे फुडें आमी 4 पद खंयचे रेकॉर्ड केलेले आसा ते पुरो आयकलो आयकून तरी इंजिनियराला सांगले ओटू बसून आमी एक च्या पिवन मागीर हांव सकयल वता तशी राजकुमार आमगेलो ओटू बसून एक ओट्टू च्या पिवन तागेल केलो पुरो एक्सपिरियन्स सांगून आमकां आशिर्वाद करून सकयल तागेलो वॉयस मिक्सिंगाचें आमकां केलेलें हें रेकॉर्डिंगा वेळार जाल्लें हें रेकॉर्डिंगा कितले जेन्ना पावले पळय त्या तितली होड एका कलाविदान ते दोस येवन त्या वायब्रेशनूय आसता न्हू आमगेले वर्काक तशी हें असल एक्सपिरियन्स पुरा केला मस्त आसा ते तुका हांव सांगता आतां इतल्याक पुरो धन्यवाद नायक मॅम मस्त खुश तुमगेले असल पुरो एक्सपिरियन्स आयकुच्याक आमकां आतां नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेले मुखार येता संची प्रसाद श्रीधर पालेकर प्रसाद मॅम हाजी खंयचें पद सांगता संच तुमी हांव केशवदासाले बरयल्ले वैकुंठ नारायण विठ्ठला म्हणलें पद सांगता ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू समचरण सरोजं सान्द्र नीलाम्बुदाभं जगननिहित पाणिं मण्डनं मण्डनाना तरुण तुलसी माला कंदरं कंजनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि विठ्ठलं चिन्तयामि नारायणा विठ्ठला वैकुंठ
ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ. ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಧರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ. ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಧರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ. ಕುಕ್ಷಿಯೋಳಿರೇಳು ಲೋಕ ಧರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಷಿಯೋಳಿರೇಳು ಲೋಕ ಧರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಗ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ. ನಾರದ ತುಂಬುರರೊಡಗೂಡಿ ಬಂದ ಮಾರುತಿಯೊಡಗೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ. ನಾರದ ತುಂಬುರರೊಡಗೂಡಿ ಬಂದ ಮಾರುತಿಯೊಡಗೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ. ಮೂರುತಿ ರೂಪದಿ ವಿಶ್ವವಿಠಲ ಹರಿ ಮೂರುತಿ ರೂಪದಿ ವಿಶ್ವವಿಠಲ ಹರಿ ಕಿರುತಿ ಮೆರೆಯಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಕಿರುತಿ ಮೆರೆಯಲು ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ. ದಾಸವರದ ಬಂದ ವಾಸುದೇವನು ಬಂದ ಶೇಷಾಚಲ ವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸವರದ ಬಂದ ವಾಸುದೇವನು ಬಂದ ಶೇಷಾಚಲ ವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ. ದಾಸಾಶ್ರಮವಾಸಿ ದಾಸಕೇಶವನುತ ದಾಸಾಶ್ರಮವಾಸಿ ದಾಸಕೇಶವನುತ ದಾಸರ ಸಲಹಲು ಬಂದ ಮುಕುಂದ ದಾಸರ ಸಲಹಲು ಬಂದ ಮುಕುಂದ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ವಿಠಲ प्रसाद मॅम तुमगेल परफॉर्मन्स तुमकां कशें म्हण आशिल्लें? द्रोणाचार्य मुखार एकलव्यान परफॉर्मन्स केल्यावर जालें म्हणजे तांगेल पद आयकून आमी व्हड जाल्ले तशें न्हू. एक द्रोणाचार्य मुखार एकलव्यान परफॉर्म केल्यावर म्हाका एक अनुभव जाता असो. ओके जड्जेस लागी तुमगेल पद्य ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕುಂತಲ್ ಮೈ लायक जाला प्रसाद थँक्यू पालेकर. थोडे प्रोनावन्सिएशन म्हाका थोडे वर्डिंग्स आयकना नाशिल्ले. ओके मागीर हांव हे घाल्ले तुमी चिक्की महाप्राण आनी अल्पप्राण मध्यंत काही गे इकडे
वैकुंठ म्हणाची हां वैकुंठही नाही काही एक चिक्की मध्ये अशी म्हणतं असायची. ओके ओके ते एक चिक्के आणि त्या विठ्ठला हां ते काही की विठ्ठला म्हणली तक्षण आमकांगा विठला का बका पुत्तूर म्हणून ते गावाना उडत ओके ओके तसे विठ्ठला जाऊ का हां जगना हां. ते जगना जाऊच्या ना ज्या ओके जगना जगन हां जगना हं, जग हं. तुम्ही महाप्राण जग दिताची ओके हा त्याची की पळो का हड. बाकी मारे चिक्की अभ्यासो केल्यारी एकलव्य परफेक्ट जाता थँक्यू देव बरे करो. धन्यवाद शकुंतलमाई. नायक मॅम. प्रसाद हांव जेव बोट निमगिना एक ही ताका म्हणून हांव द्रोणाचार्य नाही फर्स्ट ऑफ ऑल. आत्ता पुरा जनाकय द्रोणाचार्य कोण म्हळ्यार गूगल कंप्युटर हेच द्रोणाचार्य कोण ही शिकना ती कोणा लागीं. तसले एक आत्ताचे स्थिती तशी असो ते अशीच तमाशा खातीर सांगिल्लें हांवें. हें पद प्रयत्न चांग जाला प्रयत्न कसलेय ತೊಂದರೆ ना जाल्यार ಕೆಲವು शब्दांनी दास वरद बंदा त्याने काही क्लियर आहे का लास्ट ओके दास वरद बंदा वासुदेवनो बंदा प्रति एक शब्द स्पष्ट जावन ऐकेव का ओके एक आणि ಚರಣಾತು ಕೆಲವು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ आणि ಸ್ವಲ್ಪ हे कसले शुद्ध निषाद लवचे कडेन कोमल निषाद लायिले ओके तशी पुरा जाला ओके ಕೆಲವು तेजेवच्यानजे ओके थर्ड लाईन आतो चरणांतो आणि वैर्याने वतना ह्या आलाप करतना स्वर ಸ್ವಲ್ಪ भायर गेला म्हणके ऐकता त्या जायनातील म्हणके पडोका स्वरू ओके ते रागाच्या प्रति एक स्वरा वैरी एक ट्रेस घाला म्हणके वच्चू का ट्रेस घाला आता फुडें आमकां पुरा तुमकां आतां तूं शिकतना आशिल्ल गोतच की ना की म्हाका ट्रेस पेपर म्हणून मेळता आशिल्लें आमकां पुरा एग्जामा वेळार हे कसले ट्रेस पेपरार मॅप सोडवाच्या दिता आशिल्ले त्या ट्रेस पेपर दवरून ताजेर सोडवाका हय हय तितली परफेक्ट नोट त्या तशी त्या ट्रेस पेपरार सोडवायल म्हणजे नोटेशन परफेक्ट येऊ का केन्नाय एक पद आम्ही नोटेशन फॉलो करता म्हणजे जाल्यार ते करूंक ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न करूंक आनी साहित्याचे भाव विठ्ठला वैकुंठ नारायण ಭೂಮಿಯ ವೈಕುಂಠವಾಗಿಸೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದು हे केन्ना बरयलें म्हळ्यार 1987 म्हूण दिसता म्हाका दिसता ओके तेन्ना हांगा खंय आमगेले 7 न्हय ताजे पयशी फुडेंच 80s आतां वॉटर नेलमंगलांतू विठ्ठलाल मूर्ती रबयला केशव मामाना तुम्ही पळोवन आसतले विश्वशांती आश्रमांत ताजे उद्घाटन त्या टायमार बरयलें तसलें पद रेकॉर्डिंग जालें मागीर 1995 1996 तेन्ना बरयलें पद ते ಭೂಮಿಯ ವೈಕುಂಠವಾಗಿಸೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು म्हणा थंय येवन राबलो विश्वशांती आश्रमांत म्हणून केशव मामान तेन्ना बरयलें तसलें ते एक म्हाका केशव मामान विश्वशांती आश्रमा वतना तेन्ना म्हळ्यार केशव मामाले चेडू म्हगेल मस्त क्लोज तांणी मुरळी आनी श्याम तशें केशव मामान थंय आसतना एक वेळा वतना म्हाका दिलेलो बूक केशव मामान ते बूक दिवन हें बूक तुका रे हांकां पुरा ते दिवचें ना हांकां हें बूक हें आसता तुका म्हूण म्हाका एक बूक दिलेलो केशव मामान तांत आशिल्लें हें पद तशें हांव तांतू आनी पांडुरंग करुणाळुबा ह्या पुरा तांत आशिल्लें तशें तांत आशिल्लें पद ते रेकॉर्ड केलेलो तशी मेळ्ळेलें तसलें पद हें मस्त छंद पद आनी काही छंद करून म्हणून येता तूं येद्याची नोटेशन पक्का वच्ची म्हणके केला रे शुअर येते देव बरें कर थँक्यू धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू. Century Voice of GSB Season 4 powered by Lismot Agents India. And the next contestant आमगेल मुखार येता संची अश्विन एन प्रभू कानंगाडा तुकोन. अश्विन आज खंयची पद प्रेजेंट करचार आसा ती ಒಂದು ಬಾರಿ म्हणले ओके कन्नड भजन सांगता संच तुम्ही ಕನ್ನಡ ऑल द व्हेरी बेस्ट. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ
ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ ಮಧ್ವರಾಯರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆರು ಮಂದಿ ಬೈರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ ಸದಂತೆ ನೋಕಿ ಆರು ಮಂದಿ ಬೈರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ ಸದಂತೆ ನೋಕಿ ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಧೀರನಾದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಅಗಲಂದ ಚರಿಗ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಸಂಸಾರ ಬೋಧಿಗೆ ಪರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬವಾಳಿ ಏರಿ ಮೆಲ್ಲರ ಹರಿಯ ಪಾದ ಏರಿ ಮೆಲ್ಲರ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವವದನ ಜರಿದು ಹೀನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವವದನ ಜರಿದು ತಾನು ಬದುಕಲಾರದಿರಲು ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಯರ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ अश्विन तुमगेल परफॉर्मन्स कशाला म्हणत जड्जेसला निमगो यावा शकुंतल की निमाई अश्विन बारीला एक सांगला हा मस्त खुश जाल म्हाका बहुशा तुम्ही कन्नड तुमका गोतना न्हू वाजू ಗೊತ್ತಾ मलयाळ खातीर बरोवंक घेतला हांवें ಮಲಯಾಳ हां तशी ते वर्डिंग्स एक धैर्यारी सांगा ना तू म्हळ्यार काही चूक लागी कसं की म्हणून भिवून की कसं की त्या तुकून तितलें क्लियर जायना वर्डिंग्स जाल्यार ट्यून परफेक्ट जावन हें केला म्हणून हांव लेखता वय लायकून हें केला कन्नडांतू तुमी सांगचे मुखार सोनू प्रयत्न करता जाल्यार वर्डिंग्सला आयकून कोणाला कळलेल्या का सांगून दाखोवन म्हळ्यार मलयाळाक आनी कन्नडा जाता ते क आनी ग तसल परत ಸ್ವಲ್ಪ जाल्यार तुमगेल्यान तसल दोश ये न्ही जाल्यार तसल एक हें आसता न्हू तुमकां एक न्हय तुमी ककारा ग गी गकारा क तशें कसं की त म तसं कसं की परत हें आसा व्यत्यास आसा तशी अदरवायज लायक जाला भारी खूश जाली हां देव बरें करूं धन्यवाद शकुंतल माई नायक माम तुमगेल कमेंट्स अश्विन यू हॅव जस्टिफाईड द ट्यूनाक लायक जस्टीस दिला तू न्याय दिला ताजे खातीर मस्त मस्त थँक्स कित्याक म्हळ्यार हें लिरिक्स मस्त डीप मिनींग आसा तू लिरिक्सान तू ऑफकोर्स तुका कन्नड कळना ना तिलमितीना एक्सक्यूज आसा कसलेय मस्त मिस्टेक्स कांय जायनी मस्त कसलेय मिस्टेक जायनी केल्या कडेन कन्नड तुका कळना म्हणून कळटा तितलेच अदरवायज शब्द कसलेय इट्स ए मलयाळम डिक्शनरी कन्नड म्हणा तितलेच बट नो प्रॉब्लेम तुका भास गोतना ना तिलमितीना जाल्यार त्या साहित्याचे भाव ओके आनी तूं समची आयकून म्हणला म्हणून कळटा प्रति एक स्टेप चेंद करून म्हणला तूं वेल डन व्हेरी वेल डन ट्यूनाक लायक जस्टीस दिला तूं हाजे मिनींग कसं म्हणून म्हळ्यार घोर ಸಂಸಾರಾಂಬುದಿಗೆ ಪರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾಡೆ ಏರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ घोर संसार म्हळ्यार एक व्हड एक समुद्र न्हू ते तसल ते समुद्रांत संसारा म्हळ्यार समुद्रांत आमी भायर येवका म्हण जाल्यार त्या भवसागरात कोण घोर संसार परमज्ञानವೆಂಬ वाडे आमी संसारात कोण भायर संसार म्हळ्यार एक सागरात कोण भायर येवच्याक आमकां वाट कसं म्हणून खंयची दोणी आसा पळय बोट खंयची म्हूण म्हळ्यार भगवंत परमात्माल ಬಗ್ಗೆ ज्ञान म्हणलेले एक दोणीर चोवणू आमी गेल्यार ಏರಿ त्या दोणीर चोवणू वचून ಏರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯ ಪಾದ त्या ज्ञान म्हणलेले दोणीर आमी प्रयाण करून हगूर परमात्माले चरण मेळका म्हणून जाल्यार कोणाल स्मरण करता म्हणून म्हळ्यार मध्व मुनीले मध्वाचार्याले आमी आराधन केलें म्हणून जाल्यार मध्वाचार्य आमकां आमगेले भितर भक्ती ज्ञान वैराग्य पुरा येवचें म्हणके करून आमकां परमात्मा लागीं आमी मेळची तसले एक वाट दाखयता म्हणलें हे सगळे पदाचे अर्थ अशे तूं यू हॅव डन जस्टीस चेंद करून म्हणला तूं मस्त थँक्स आनी नेक्स्ट रावंडाक तूं येवका येता न्हय धन्यवाद नायक मॅम कंग्रॅच्युलेशन्स अश्विन ऑल द व्हेरी बेस्ट आतां आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट वैशाली प्रभू वैशाली आजी खंयचें पद प्रेजेंट करता संज तुमी ಬೇಲೂರು ವೆಂಕಟದಾಸರು ರಚನೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲೆ अद्भुत रचना नायक मामान सांगेल तसेल पद ऑल द व्हेरी बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ
ಆ ಆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಗುಣಾಭಿಮಾನಿಯೇ ಗುಣಾಭಿಮಾನಿಯೇ ಅಗಣಿತ ಗುಣಶ್ರೇಣಿಯೇ ತ್ರಿಗುಣಾಭಿಮಾನಿಯೇ ನೀ ಅಗಣಿತ ಗುಣಶ್ರೇಣಿಯೇ ಖಗವಾಹನ ನಾರಾಣಿಯೇ ಖಗವಾಹನ ರಾಣಿಯೇ ಆ ಆ ಖಗವಾಹನ ರಾಣಿಯೇ ನೀ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಹರಿಪದ ಯುಗ ತೋರಿಸೆ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರವ ಭಂಗವಗೈಯಲು ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ನಿನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ಸಂಗವಾಗಲು ಭಾವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಸಂಗವಾಗಲು ಭಾವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಸಂಗವಾಗಲು ಭಾವಭಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾಲಯೇ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ ಕಮಲಭವಾದಿ ಸುರವಂದೇ ತಪದೆ धामत्रय रूपिणे धामत्रय रूपिणे धामत्रय रूपिणे धामत्रय रूपिणे कमलभवाण्डकारिणे धामत्रय रूपिणी कमलभवाण्डकारिणी विमल पदुमा सरोवासिनी
कमलभवादि सुरवन्दितपदे कमलभवादि सुरवन्दितपदे कमले 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 वैशाली तुमगेल पद ऐकून मस्त खुशाल म्हाका जड्जस लाग निमगो या तांगेल ओपिनियन शकुंतल माय वैशाली लायक जाला पद म्हळेले ಬಹುಶಃ ಪಿಚ್ಚ ಹಜ್ಜಿ ನಿಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಗುತ್ನ ಏಕ್ ಸುವಂದಿತ ಪದೇ म्हळेल ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕೆ ಐಕು ಉಣಿ मेळतशिले हां सोळ्यारी मार पुराय साधारण म्हाका लायक जाला हां बरें जावं थँक्यू धन्यवाद किणी माय नायक माम वैशाली हें बरं येईल कोण मा ಬೇಲೂರು ವೆಂಕಟ ದಾಸ कोण सांगेलं मा तुका ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ರಚನೆ ಬೇಲೂರು ವೆಂಕಟದಾಸರು गूगल कशाला पळोवच्या गेलीत तुम्ही पुरा चेडू अनकोरची मिस्टेक हेची गूगल आयटलेक बकवास खंयचेय ना हें बरं येयलें उरगाद्रिवास विठ्ठल दासरू तागेले अंकीत कसं म्हळ्यार ವೆಂಕಟೇಶ म्हणून एक अंकीतार बरयता अनेक अंकीत उरगाद्रिवास विठ्ठला म्हणून बरयता हें पदाचो ವೆಂಕಟೇಶ म्हणून बरयला ताणें गूगल फॉलो करून तुम्ही अशी केली म्हणून जाल्यार रस पळय जगत्यार पुरा रॉंग तुम्ही सिंगर सनपा वयल म्हणके जाता गुगलाचें कांय ना तो घालता प्रिंट करता सोडता जाल्यार आमी रॉंग सिग्नल दिवच्या नज न्हय न्हय वे हां केन्नाय ते मात्र मस्त केअरफूल आसता आमी गुगलान तूं पुरा करेक्ट म्हणल्याक लावे ना नो कितली रॉंग इन्फॉर्मेशन्स आसता म्हळ्यार गुगलात कोणकीय अपलोड करून आसता गोतना ना तिलो ते फॉलो करूं नाका ती एक दोनीच कसं म्हळ्यार आतां तूं वेंकटेश कुमारान प्रोग्रामा म्हणलेला हें आयकलेलें ओरिजिनल ट्यून आनी काही ಸ್ವಲ್ಪ चेंज आसा तूं ताणें तागेलें खरें नांव म्हणयतना एक ते कोणाय आयकनी ती तेजे भितर हांव ताजे बगे सांगना बट तातूंत तूं सिंग करतना केलो मेन फ्रेसस ताणें सिंग केला तूं सोडला त्रिगुणाभिमानिये त्रिगुणाभिमानिये ते तो प्रोग्रामा म्हणटा ताजी ओरिजिनल ट्यून त्रिगुणाभिमानिये अशें आसता ते ताणें म्हणला तांतू ते तूं क्लियर म्हणी मात्र हांतू ताणें म्हणला तांतू त्रिगुणाभिमानिये ते ताणें म्हणला ते तसल पुरा सम फॉलो करता ते नोट्स पुरा पक्का आयकेवका कित्याक म्हळ्यार आमी म्युजीक फॉलो करतना एक आर्टिस्ट आले स्टेजाचे तांगेर कंप्लीट पुरा फीलय ते फॉलो करता आतां शब्द इतली स्वच्छ सांगता वेंकटेश कुमार प्रोग्रामा जाल्यार तशीचे त्या साहित्याची फील तुमी फॉलो करनात म्युजिकाची संगती पुरा ट्राय करतात ताणें अशें म्हणा म्हण ताणें साहित्यान तूं कसो एक्सप्रेशन दिला ते सोडून सोडता मात ते जेवचें न्हय ते जेल्ले म्हणून जाल्यार तुमी म्हणलें तितली स्ट्रॉंग जावन राबना हो वेंकटेश कुमारान लायक म्हणा हें ओके तशें जेवचें न्हय आतां तूं म्हणलेलें तूं कांय तोंदर ना तुगेले प्रयत्न लायक आसा इता म्हळ्यार वेंकटेश कुमारान म्हणलें तितली सुलभ ना वेंकटेश कुमारान रेकॉर्डिंगा वेळार मस्त वर्क केला तूं आमी 2 दीस बैसून चंद करून तो 1-4 डान्स शिकील म्हणके शिकला तो इतली व्हड कलाविद आतां हांव तागेले खातीर 15 पद कंपोज केलेलो आसत तागेले करेनात रेकॉर्डिंग जेवचें बाकेस तसल एक वेंकटेश कुमाराल तूं सिलेक्ट केलेलो आसा पळय वंडरफूल आनी तूं म्हणलेलें लायक जाला बट कसलेय गोतना तिर विचार गुगला आनी पळोवन आनी एनावन्स करूं नाका पब्लिकान तूं म्हणली म्हण जाल्यार भाई कोणकी एकलो युट्यूबा पळयता न्ही ना एक प्रोग्राम हांव रियालिटी शोंत पळयला तातूंत बेलूर वेंकटदासरू म्हण म्हणला वैकुंठदासरू म्हण म्हणला म्हणटा वय म्हणटा तूं सांगेल रॉंग इन्फॉर्मेशन बाकी सगळ्याकय पावल्या कितली जनाक ते जेवचें न्हय ताजी केर आमी घेवका आमकां करेक्ट गोत आसल्यार मात्र ते खंयच्यान गेले म्हणून आमी सांगता नातल्यार आमी सांगा नातल्यार होडना येता म्हणल्यार चंद जाला नो प्रॉब्लम यू आर ए गुड सिंगर लायक फ्युचर आसा तुका चंद करून प्रॅक्टीस कर थँक्यू धन्यवाद नायक माम थँक्यू ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू आयचे एपिसोडाचे मुक्ताय भागार आमी तसंची आयचे आमगेले एपिसोडान तूं आमगेलो तो निर्णायक जावन आशिल्लो तसले शकुंतल किणी माय तुमकां मस्त धन्यवाद
महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकां मस्त धन्यवाद. ऑर्केस्ट्रान तूं आमकां साथ दिलें तेसले, कीबोर्डान साथ दिलें तेसले दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद. फ्लूट वाजून आमकां साथ दिलें तेसले लोकेश संपेगे तुमकां मस्त धन्यवाद. रिदम पाडारी साथ दिलें तेसले राघवेंद्र रंगदोळ तुमकां मस्त धन्यवाद. तबलेन तूं आमगेलोटो साथ दिलें तेसले श्रीदत्त प्रभू तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीच अभिजीत शेणै तुमकां मस्त धन्यवाद. हांगाक आयचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता आसतनाची विक्षण केलें तसले तुमकां सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगताची. आनीक एपिसोडा ओटो तुमगेले द्राक मेळटाची.